मार्कू प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आवेसभर 7 वोळ 1 ते 13. फारिसेव आणि कांय धर्मशास्त्री जेरुसाल्याक धांवन येवन ताचे चोरशे एकटवले आणि ताच्या शिसांतले कांय जाण मेल्ले हातांनी म्हणजे हात धुयनासतना जेवतात म्हूण ताणें पळयले. फारिसेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्यांचे चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात बरे करून धुल्या शिवाय जेविनात आनी तिंट्यार धांवन येतच नाल्या धुल्या शिवाय जेवूंक खावूंक बसनात आनी सोबार हेर सांबाळच्यो चाली ताणें घेतलेल्यो आसात. पात्रां, कोळशे आनी काशाचीं आयदनां धुवपा विशीं. म्हणटच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्याचे चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात, पूण मेल्ल्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात? ताणें पोरतीपाळून तांकां सांगलें, इजायासान तुम्हा दोगांय विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें, तर अशें बरोवन आसा, ही पोरसां ओंठांनी म्हाका वाखाणटा, पूण ताचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात. आनी तांकां म्हणलें, आपलीच चाल सांबाळचे खातीर देवाची आज्ञा कुशीन काडूंक कितले म्हूण हुशार तुमी. तर मोइजेसान सांगलां, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी बापायक वो आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात, कोणूय बापायक वो आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजें कोडलें कितेंय तुमकां उपकारतें तें हांवें कोरबान केलें म्हणगे देवाक भेटयलें. त्या उपरांत आपल्या बापाय वो आवय पासत तुमी ताका कांयच करूंक दिनात. ह्या वरवीं तुमचें मोदें पाळोन आयिल्ले तुमचेच चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी करतात. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.